Welcome to the Garden of Glory. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कुटुंबिक जिविताचेर आधारलोली खुर्साची वाट. विषय: हांव आनी म्हजो कुटुंब सर्वेस्पराची सेवा करतल्यो. जोशुआचें पुस्तक 24 वळ 15. सुरवातीची उतरां. मोगाच्या भयणी भावांनो, धर्मदूतांच्या इतिहासान 16व्या ओवेस्वरान 31वे वळींत आमकां अशें मेळटा: सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. आमच्या कुटुंबांत वेगवेगळे तरेचे प्रस्न घोडे उप्रासलोले आसात. वेगवेगळ्या कारणांक लागून कुटुंबीक जिवीत जियोंक घोडये अवघड जाल्लें आसा. ही पवित्र खुर्साची वाट चलतना पवित्र पुस्तकांत मेळटल्या कुटुंबाचेर आमी नियाळ करतल्यो आनी दर एक कुटुंबांतलो शेगूण आमच्या कुटुंबांत आपणावन आमचे कुटुंब भाग्यवंतपणी वाडोवंक आनी आमच्या कुटुंबाक तारण, शांती आनी पेकोवणी मेळोवन घेवंक जेजू लागीं कृपा मागतल्यो. ही पवित्र वाट आमी भोक्तीपणी चलुया आनी आमचे जण एकल्याचे कुटुंब जेजूच्या हातांत घालुया आनी आमच्या कुटुंबांत पडलोले वेगवेगळे तरेचे घाय पेकोय म्हूण जेजू लागीं खोतखोत्यान मागुया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरणाचे फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. आदाम आनी ईव तांच्या कुटुंबांतलो शेगूण एकचार आनी विस्वाशीपण. नियाळ पवित्र पुस्तकांतलो पयलो कुटुंब आदाम आनी एवेचो. देव तांकां रोचून हाडटा, तांचेर आशिर्वाद घालता आनी तांकां एक करून आपल्या एकचारान आनी विस्वाशीपणान जियोंक आपयता. जेजू आपल्या बापाच्या एकचारान रावून विस्वाशीपणी आपल्या बापाची खुशी साकार करूंक आपल्याचेर मोरणाचे फर्मोण घेता. आल्तारा मुखार एकामेकाक भास दिवन मोगाचो, एकचाराचो आनी विस्वाशीपणाचो घोराबो घडोवन हाडटात. पूण थोड्या कुटुंबांनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून मोग, एकचार आनी विस्वाशीपण दिसून येना. कुटुंबीक जिवीत मोगान वाडोवंक एकचाराची आनी विस्वाशीपणाची गरज. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. चूक आदारताय तेन्ना ताची जबाबदारी घे. बोगसणे माग आनी काळजा मनाची नवसरणी कोर. मागणे. जेजू, सदांच आमी एकचारान आनी विस्वाशीपणान जियोवन आमचे कुटुंबीक संबंद सांबाळूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं
सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. अब्राम आनी सारा. उत्पत्तीचें पुस्तक 12 वळी 1 ते 4. तांच्या कुटुंबांतलो शेगूण, भावार्थ आनी खालतिकाय. नियाळ. अब्राम आनी सारा देवाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खालतिकायेन आपलो देश आनी बापायचें घरदार सोडून भावार्थान देवान भासायल्ल्या देशांत वचूंक वाट धरतात. देवाची खुशी पूर्णपणे आपणावन जेजू आपल्या खांदार खुरीस घेता. कुटुंबांत वेगवेगळे तरेचे कोश्ट उप्रासतात. हे कोश्ट कितलेय व्हड जावं, देवाचेर भावार्थ दवरून खालतिकायेन सगळ्या कोश्टांक मोगान वेंग मारल्यार देवाचो सांगात आनी देवाचें जैत आमी मेळून घेवंक पावतात. कुटुंबांत आदारूंक कोणी. कुटुंबांत उप्रासलोल्या संकोश्टांपासत सांगातान मागण्यांत वेळ सारात आनी सगळे देवाच्या हातांत घालून सांगातान फुडो करात. मागणे. जेजू, तुजे भाशेन देवाची खुशी आमच्या कुटुंबांत मांडून घेवन भावार्थान आनी खालतिकायेन सांगातान कुटुंबांत उप्रासलोल्या खुरसांक वेंग मारूंक आमची पावलां बोलिश्ट कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोडीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. देवचार बसलोल्या भुरग्याचो. मार्कू 9 वळी 14 ते 29. ताच्या कुटुंबांतलो शेगूण. आवय बापूय भुरग्याची काळजी घेतात आनी जेजूचेर भावार्थ दवरतात. नियाळ. देवचार बसलोल्या भुरग्याक लागून ताची आवय बापूय खूब कोश्टवताली, कित्याक भुरग्यापणार थावन देवचार ताका बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांत उडयतालो आनी ताचो नाश करूंक सोदतालो. पूण आवय बापूय आपली जबाबदारी आपल्या भुरग्या सोवें सोडून दिनात. ती दुसऱ्यांचो आदार घेतात. शेकी जेजूशी ती येतात आनी ताका बरो कोर म्हूण जेजू लागीं भावार्थान मागतात. जेजू खुर्साच्या भारान पयले पावटी धोडीर पडटा. आयज जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक लागून खूब कोश्टवतात. आपल्या भुरग्यांक लागून धोडीर पडलोलीं आसात. तांचें जिवीत थोकलां आनी असोक्त जालां. भुरगीं आयकोनात, शिकोनात, मोस्तेपणां करतात, वायट वस्तूंक लोबधोल्यांत. असले परिस्थितींत तांचे सोवें हुस्को दाखोवप, तांची काळजी घेवप, तांकां मोगान शिडकावप, तांकां देवाशी हाडप, तांचे पासत मागप हें गरजेचें जावन आसा. कुटुंबांत आदारूंक कोणी. आवय बापायनी दर दिसा आपल्या भुरग्यां पासत मागणें करचें.
आनी ती घरांतली भायर सोरून जावं इस्कोलाक ओ कामाक ओ खंयसरूय वेतात तेन्ना तांकां बेसांव दिवन धाडची. मागणें. जेजू, आपल्या भुरग्यांक लागून जायत्या आवय बापायचीं काळजां दुखवलोलीं आसात. तांच्या काळजाक तुजो हात लाय आनी तांचे सगळे तरेचे घाय पेकय. आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक समजूंक आनी आयकून घेवंक बरें जिवीत जियोंक तांकां तुजे जाणवायेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. मारिया आनी जुजे. लूक 2 वळी 30 आनी 4 ते 30 आनी 5. तांच्या कुटुंबांतलो शेगूण. त्यागी आनी ओगेपणान केल्लो एकामेकाचो मोग. नियाळ. मारिया आनी जुजेचो मोग एकामेकासोवें आनी जेजूसोवें त्यागी आनी ओगेपणाचो जालो. आडकोळ्यां आनी कोश्टां वेळार ओगेपणान एकामेकाक सांगात केलो. ओगेपणान सोंसलें आनी एकामेकासोवें देवाची येवजण साकार जावंक आपल्या जिवितांत त्याग केले. चड उतरां ती उलोवंक नात, पूण ज्यो कोण्यो तांणी एकामेकासोवें ओगेपणान आदारल्यो आनी जे त्याग तांणी केले तांचे वरवीं तांचो मोग उलोयलो. कुटुंबीक जिवितांत त्यागी मोग आनी ओगेपण खूब गरजेचें जावन आसा. थोडे पावटी आमचे कोश्ट, आमचें दूख आमच्यांनी स्पश्ट करूंक जायना. असल्या वेळार ओगेपणाचें आसणें कुटुंबांत गरजेचें जावन आसा. हें एक व्हड मोगाचें दान आमी एकामेकाक कुटुंबांत दिवन आमचो नीज मोग एकामेकाक दाखोवंक जाता. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. फोनाचो वो हांगा थंय रावून वेळ इबाडिनासतना दर दिसा तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक तुजो मोलादीक वेळ दी. कुटुंबाच्या वांगड्यांक ओगेपणान आयकून घे. मागणें. जेजू, आमच्या विस्वासीपणाच्या आसण्यान आनी ओगेपणान केल्ल्या त्यागा वरवीं आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आमचें बळ आनी आदार फावो जावन आमचे संबंद एकामेकांताय मजबूत जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेंचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आधार दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब.
मारिया, मार्था आनी लाजार. जुआंव 11 आनी 12. तांच्या कुटुंबांतलो शेगूण. भाव भयणीचो मोग, हुस्को आनी आसरो. नियाळ. मारिया, मार्था आनी लाजार हांचे मदें आसलेलो भाव भयणीचो विस्वाशी मोग आमकां नियाळूंक मेळटा. पिडे वेळार, कोश्टां वेळार, मरणा वेळार एकामेकाक सांगात दितात. एकामेका सोबें हुस्को दाखयतात आनी एकामेकाचो आसरो जातात. जेजू लागीं खुरीस व्हरूंक जायना तेन्ना ह्या खुर्साचो थोडो भार उणो करूंक सिरेंचो सिमांव आदार करता. कुटुंबांनी भाव भयणीचो मोग व्हड जावन आसा. आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून भाव भयणीचे नातें कुटुंबांत ओसोक्त जायत गेलां. भाव भयणीचो सांगात एकामेकाक खूब गरजेचो. भाव भयणीच्या सांगाता वरवीं कोश्ट उणे जातात, दूख पयस जाता आनी भरवशान आमच्या जिविताचीं पावलां आमी मारूंक पावतात. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. एकामेकाच्यो जबाबदाऱ्यो पाळूंक आदार दिवया आनी कोणूय ओसोक्त जाता तेन्ना ताका शक्तिवंत करूंक आनी वयर काडूंक वावरुया. मागणें. जेजू, झगडीं दुस्मानकाय पयस करून भाव भयणीचो मोग एकामेका सोबें दाखोवंक, एकामेकाची काळजी घेवंक, सेवा करूंक, आमच्या भाव भयणीच्या रोगताच्या संबंदाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सोवें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. रूथ आनी नाओमी. रूथ ओवेस्वर 1 वळी 16 आनी 17. तांच्या कुटुंबांतलो शेगूण, दया आनी विस्वाशीपण. नियाळ. नाओमीचे दोगूय पूत सोमतोच नाओमी आपल्या दोगांय सुनांक आपल्या घरा वचूंक आनी नवें जिवीत जियोंक मेकळेपण दिता. एकली सून वेता पूण रूथ तिची सेवा करूंक तिका चिकटून रावता. वेरोनिका जेजूचे घायाळ जाल्ले मुखामोळ पळोवन कोणाकूच भियेनासतना फुडें सरता आनी जेजूचे मुखामोळ पुसता आनी आपलो विस्वाशी मोग ते जेजू सोबें उक्तो करता. कुटुंबांनी सुने आनी सासूमाय सोबें असलो विस्वाशी मोग आनी दया दिसोन येवंक खूब गरजेचें. कित्याक सून आनी सासूमायचे संबंद एकचाराचे आसतात तेन्ना कुटुंबांत शांती, खुशालकाय आनी पेकोवणी आसता. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. एक बरें उतर प्रेरणा दिवपी आनी तोखणाय करपी उतर. सुनेन आपले सासूमायन आनी सासूमायन आपले सुनेक दिवचे. मागणें. जेजू, जशें वेरोनिकान तुजें घायाळ जाल्लें मुखामोळ पुसलें, तशेंच दर एक सुनेचे
आनी सासूमाईचे संबंद मोगाचे जावन ती आपल्या कुटुंबाचे दुखवलोले मुखामोळ पुसूंक पावंक तांकां हुस्क्यान भरलोलें काळीज दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. नोआ आनी ताचो कुटुंब. उत्पत्तीचें पुस्तक 6 ते 9. ताच्या कुटुंबांतलो शेगूण चुकीविणे जियोप आनी देवाचे उतर पाळप. नियाळ. प्रिथुमेर मनशाचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटव्यो येवजण्यो घोळटात म्हूण सर्वेस्पर मनशाकुळाचो नाश करूंक सोदतात तेन्ना ताका नोआ आनी ताचो कुटुंब मानवता. आनी देव नोआ लागीं एक तारू बांदूंक मागता. जें देव फरमायता तें नोआ विस्वाशीपणी पाळटा आनी तारू बांदून आपलो आनी आपल्या कुटुंबाचो जीव राखता. कुटुंबांत प्रमाणीक जिवीत जियेतात तेन्ना आनी देवाच्या उतराक पाळो दितात तेन्ना कुटुंब भाग्यवंत जावंक पावता आनी दर एक कुटुंबाचो वांगडी आपलो कुटुंब सांबाळूंक आनी राखूंक पावता. कुटुंबांत आधारूंक कोणी. दर दिसा थोडोसो वेळ खासगी व कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाता देवाचें उतर वाच. नियाळ आनी जिवितांत पाळूंक वावूर. मागणें. जेजू, समाजांत जायतें वायट विस्तारलोलें आसा. समाज आमकां भुलयता. समाजांत आसलेल्या वायटाक आमी भोलोना जावंक. संवसार दिता ती शिकोवन आमी पालिना जावंक. बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तेंच विंचून काडून आमच्या कुटुंबाची आमी राखण करूंक आमकां तुजे जाणवायेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसलेमाच्या वस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. झकारियास आनी एलिझाबेथ. लूक 1 वळी 5 ते 25. आनी 50 आनी 7 ते 60 आनी 100. तांच्या कुटुंबांतलो शेगूण. भरमाचो. देवाच्यो आज्ञा पाळप. थीरपण सांबाळप. नियाळ. झकारियास आनी एलिझाबेथ. तांकां भुरगे बाळ नासलें. दोगांय उतार पिरायेक पावलोलीं. पूण तीं दोगांय चुकोय नासतना सर्वेस्वराच्यो सगळ्यो आज्ञा आनी फरमावण्यो पाळतालीं. दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. असले परिस्थितींत देव तांचे मागणे आयकोता आनी तांकां भुरग्याचें देणें फावो करता. जेजू खुरीस घेवन वेतना खूब कश्टवता, पूण तोरूय आपले पासत रडतल्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. आयज जायत्यो ओस्तोऱ्यो आपल्याक
भुरग्याचें देणे ना जावन दुखांक गळयतात. असल्या कुटुंबांनी आपलो भावार्थ, भरमासो, विस्वास आनी जिवोवपाची आशा सोडून दिवंक फावो ना. आपली परिस्थिती मांडून घेवन मोगान एकवटान एकामेकाक समजून घेवन खुशाल जिवीत जिवंक गरजेचें. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. भुरग्याचें देणे ना तांकां आमी अपमान करचे बदलेक, वायट नदरेन पळोवचे बदलेक, तांच्यो मस्कऱ्यो करचे बदलेक तांकां समजून घेवन तांचे पासत मागुया. मागणें. जेजू, तुजी व्हड दया दाखय आनी तुज्या आशिर्वादान आमचें कुटुंब भुरग्यांच्या देण्यांनी भर. तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी मनशां मदें भोगलोलो बेमान तूं पयस कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. नवें स्थान. जेजू तिसरे फावट दोणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. दावीद आनी ताचो कुटुंब. सामुएलाचें दुसरें पत्र 12. ताच्या कुटुंबांतलो शेगूण, मन बदलोवप आनी नवसोरणी. नियाळ. दावीद देवान विचून काडलोलो आनी देवाच्या मोगाचो आसलो. देवान ताका खूब देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरलोलो. पूण तरूय तो व्हड पातकान पडटा. देवाच्या उतराची बेपरवा करता. झुजांत हितीत उरियासाचो जीव काडटा आनी ताचे पुतणीक आपली कोत्ता. हें तो सगळें तो गुप्ती आदारता. ह्या ताच्या पातकाचो परिणाम खूब वायटोवो जाता. पूण दावीद थंयच पडोन रावना. आपलें पातक वळखून घेता आनी आपले खोंती भरीत काळीज घेवन देवाशी वेता, बोगसणे मागता. कुटुंबांत जियेतना कुटुंबाच्या वांगड्यांक गमन आसतना जायत्यो वस्तू आमी गुप्ती आदारता. आमकां दिसता त्यो कोणाकूच गमून येवच्यो नात. सगळ्यो आमच्यो गुपीत करण्यो केन्ना ना केन्ना उजवाडाक येतात. देखून त्यो आमी सोडून दिवन मन बदलप गरजेचें. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. तुज्या कुटुंबांत तूं परतून परतून पडटाय आनी तेंच पातक तूं आदारताय आनी तांतलो भायर सोरूंक तुका आडकोळ जाता जाल्यार स्तोत्र 51 कुटुंबाच्या वांगड्या बराबर उचार आनी वयर सोरूंक आनी नव्यान पातक करिना जावंक देवाची कृपा माग. मागणें. जेजू, निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत आमच्या. थीर मन घोडून परतून तूं दी आमकां. गुप्ती आदारलोल्यो आमच्यो चुकी आमी वळखून घेवन तुजें बोगसणें मागून शांतीन जिवंक तुजो आदार दी तूं आमकां. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगडो करतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. जोब आनी ताचो कुटुंब.
जोब 22:1 आणि 2. ताच्या कुटुंबांतलो शेगूण, प्रामाणीक जिवीत आनी देवाचेर भावार्थ आनी विस्वास ओदीक खोलावप आनी थिरावप. नियाळ. जोब एक देवभिरांतीचो आनी प्रामाणीक मनीस. तो एक उदेंतीचो गिरेस्त सावकार आनी आपल्या घोराब्यान सदांच सुभागी. अकस्मात ताचेर अदृश्टार अदृश्ट येतात. एकान एक ताची भुरगीं मरतात आनी ताचे धन दौलतीचो सारको सत्यानाश जाता. ताचे कुडीक एक गंभीर पिडा जाता आनी ताका असो घायाळ जाल्लो पळोवन मनशांक ताची वीट येता आनी कांटाळो दिसता. जोब सुरवातेकूच हें सगळें देवाच्याच हातांतलें म्हूण मांडून घेता आनी देवाक वाखाणटा. ह्या तळमळ्यामध्ये जोब देवाचेर आपलो विस्वास आनी भावार्थ ओदीक खोलायता आनी थिरायता. जेजूक विंगडो करून ताचे कडलें सगळें काडून घेतात आनी ताका लोजेक घालतात. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत सगळेंच आरतें परतें जाता तेन्ना, मनान आनी कुडीन वळवळतात तेन्ना आमी निराशी जावन देवाक प्रश्न करचे बदलेक आमचो भावार्थ आनी विस्वास ताचेर खोलावंक आनी थिरावंक गरजेचें. कुटुंबांत आदारूंक कोणी. दर दिसा तुज्या जिवितांत बरें वा वायट घडटा. तें तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक उक्तें कर आनी सांगातान मागणें करूंक देवाक उबार. मागणें. जेजू, जोब विस्वाशी आनी थीर रावलो देखून जें ताचें सगळें सांडलोलें तें ताका नव्यान फावो जालें. आमच्या कुटुंबाच्या कश्टांनी तूं वांटो घे. तुजो हात आमच्या कुटुंबाचेर दवर आनी आमचें कुटुंब सगळ्या वायटा विघ्नांतलें तूंच राख आनी सांबाळ. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. जोशुआ आनी ताचो कुटुंब. ताच्या कुटुंबांतलो शेगूण. एकल्याच देवाचो मोग, सेवा आनी सोमूर्त पाळप. नियाळ. मोइजेसा उपरांत सर्वेस्पोर देव जोशुआक आपले पोरजेचो फुडारी जावंक विंचून काडटा आनी मोइजेसान दिल्ली सोमूर्त सांबाळूंक मागता. पोरजा तेन्ना कुडया देवांक भोसता तेन्ना तांकां तो शिडकायता आनी आपल्या कुटुंबा भाशेन एकाच सर्वेस्पराक विस्वाशी रावंक आनी ताची सेवा करूंक विचून काडूंक सांगता. कोस्ट वळवळे जेजू भोगता आनी आपल्या बापाक विस्वाशी रावून आपलें जिवीत खुर्सार आपल्या बापाक भेटयता. कुटुंबांत देवाचो जागो, देवाचो वेळ, देवाचो मोग आमी देवाक दिवंक गरजेचो. देवाचे कायदे पाळप खूब म्हत्वाचें. देवाचे कायदे पाळटात तेन्ना आमकां शांती, खुशालकाय आनी जैत मेळटा. देवाच्या आशिर्वादान आमी वाडूंक पावतात. कुटुंबांत आदारूंक कोणी. दर दिसा घडटा जाल्यार मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया आनी आमच्या भुरग्यां पासत मागुया.
आणि आमच्या भुरग्यांक आमी देख जावया. मागणे. जेजू आमच्या कुटुंबांनी बरे ते थाराव घेवंक आनी तुजी खुशी पाळूंक आनी तुका आमच्या कुटुंबांत पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मरता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. जायरूस आनी ताचो कुटुंब. मार्कू 5 वळी 21 ते 40 आनी 3. ताच्या कुटुंबांतलो शेगूण. देवाच्या बळाचेर पातयेवप आनी देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरप. नियाळ. जायरूस एका देवस्थानाचो अधिकारी आसलो. आपले धुवेक जेजून हात लावन पेकोवणी मेळूंक तो जेजू सोरशीं येता आनी ताच्या पांयां पडटा. ते वाटेर आसतना ताची धूव सोंपली म्हूण ताका खबर मेळटा. तेन्ना जेजू ताका अशें म्हणटा, तूं भियेनाकाय, भावार्थ मात धर. आनी ताच्या घरा वचून जेजू ताचे धुवेक नवें जिवीत फावो करता. अधिकारी तो, ताका मान आनी पदवी आसली, तरूय तो देवाच्या बळाचेर पातयता आनी जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरता. जेजू खुर्सार उमकळतना लोक वेगवेगळे तरेन उलयतालीं. ताची फकाणां कोत्तालीं, थोडीं ताका ओकमान करतालीं, पूण तो कोणाचेंच कांयच आयकून घेना. आपल्या बापाच्या उतरांचेर विस्वास दवरता आनी आपलो प्राण सोडटा. कुटुंबांत आमी आमच्या बळाचेर, पदवेचेर, वस्तूंचेर, गुणाचेर चड पातयेवन हडपणान जिवंक जायना. सगळें आमकां देवा कडल्यान मेळटा. तशेंच जायतीं भावां भयणी वेगवेगळे तरेन उलोवन आमच्या कुटुंबांनी फुटी घालतात, आडकोळ्यो हाडटात आनी शांती इबाडटात. तांकां आमी आयकून घेवंक फावना. आमकां सगळ्यांक देवाचें बळ आनी शक्ती जाय. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. दुसऱ्यांच्यो खोबरो करपाचे आनी दुसऱ्यांच्यो खोबरो आयकोपाचें सोडून दिवया आनी खालतें जिवीत जियोवया. मागणे. जेजू आमच्या बळाचेर पातयेवन हडपणान जियोवन तशेंच दुसऱ्यांचें नाका जाल्लें आयकून आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी मारून उडयना जावंक, पूण तुज्या बळाचेर पातयेवन आमच्या जिवितांत येतल्या सगळ्या आडकोळींचेर जैत व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. आन्ना आनी साम्युएल. साम्युएलाचें पयलें पुस्तक 1:1-3. तांच्या कुटुंबांतलो शेगूण. देवाक दिल्ल्या उतराक
विश्वासी रावता आनी देवान दिल्ले देवाचे सेवेक भेटयता. नियाळ. अन्नाक भुरगें नासलें, देखून ती दीस आनी रात आपल्या काळजाक भोगता तें दूख ती सर्वेस्पराक सांगताली. आपणाक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्यार त्या भुरग्याक आपूण देवाचे सेवे पासत भेटयतली म्हूण आंगवण करता. देव तिच्या मागण्यांक जाप दिता तेन्ना त्या भुरग्याक सर्वेस्पराचे सेवेक देव मंदिरांत दवरून वेता. सायबीण माय आपल्या मेल्ल्या पुताक आपल्या गोपांत घेता. मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या पुताचें जिवीत भेटोवंक ती कसलीच आडकोळ हाडिना, पूण आपलो सगळो सहकार दिता. देवाक आनी एकामेकाक दिल्लें उतर आमी विस्वाशीपणी पाळूंक खूब गरजेचें. तशेंच कुटुंबांनी भुरग्यांक देव आपोवणी स्विकारूंक तांची आत्मीक वाड जावंक आदार दिवंक जाय. कसलीच आडकोळ तांच्या जिवितांत घालूंक फावो ना. बरीं तत्वां मुल्यां तांच्या काळजांत रिगोवन तांकां बरीं नागरिकां करूंक आमी वावरूंक जाय. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. सदांच उतराक पाळो दिवंक, उतर सांबाळूंक आनी वायट उतरां पयस करूंक वावर. मागणें. जेजू, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतलीं आनी भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयतलीं म्हूण दिल्ली भास तशेंच दुसऱ्यांक दिल्लें उतर विस्वाशीपणी पाळूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पवित्र पुस्तकांतलो कुटुंब. झरेफताची विधवा आनी तिचो पूत. राजांचे पयलें पुस्तक 17 वळी 7 ते 16. तिच्या कुटुंबांतलो शेगूण. आपली गरज आसतना पासून दुसऱ्यांची गरज वळखून दुसऱ्यांक आधार दिता आनी दुसऱ्यांची सेवा करता. नियाळ. झरेफताची विधवा आनी तिचो पूत दोगांय फुडाऱ्याचे हुस्के खोंती पयस करून मरणाक तयार जाल्लीं, कित्याक तिचे लागीं मूठभर पीठ आसलें आनी आयदनांत इल्लें तेल. जेन्ना एलिजा प्रवादी तिचे लागीं जेवण मागता तेन्ना ती आपणाक आनी आपल्या पुताक गरज आसतना पासून ताका जेवण दिता आनी तेगाय वांटून जेवतात. आनी एलिजा उद्देशीं सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जायना ना म्हूण आयदनांत तेलूय सोंपना. जेजू फोंडांत निकेपितात, पूण ह्या फोंडांत सगळें सोंपना. देव आमकां सांडिना. देव आमकां गरज तें सगळें दिता. आनी इतलेंच न्हय, देव आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय गरज तें फावो करता. आमी आदार दिता तेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत आनी दुसऱ्यांच्या कुटुंबांत खुशालकाय आनी बरेपण हाडूंक पावता. कुटुंबांत आदारूंक कोरणी. दर एका सुमानांत गरजेक
सांपडलोले आसोवे एक बोरी कोरणी आधार. मागणे. जेजू, तुवें आमचे पासत तुजें जिवीत भेटयलें. आमच्या कुटुंबांत आमचे लागीं चड आसूं वो थोडें आसूं, आमकां गरजेचें आसूं वो गरजेचें ना आसूं, आमी सदांच दुसऱ्यांचो हुस्को दवरून दुसऱ्यांक आधार दिवंक पावंक आमचें काळीज हुस्क्यान भरलोलें कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. मोगळा जेजू, ही खुर्साची वाट आमी तुजे बरोबर चलतना पवित्र पुस्तकांत मेळटल्या कुटुंबाचेर नियाळ करून तांचे कुटुंबाचे शेगूण आमी आमच्या कुटुंबांत आपणावंक तुजी कृपा मागल्या. आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांनी तूं यो. आमच्या कुटुंबांत जी भिरांत आसा ती पयस कर. दूख आसा तें काडून उडय. आनी वेगवेगळे तरेचे घाय पडलोले आसात तांकां पेकोवणी दी. तुज्या मोगान आनी आसण्यान आमच्या कुटुंबाचें रुपांतर कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मरये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.